संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रीकार हांच्या गौरव सुवाळ्याक केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह उपस्थित रावतले तशेंच 50,000ची उपस्थिती अपेक्षित आसा अशी माहिती पर्यटन मंत्री तशेंच सरकार समितीचे सरचिटणीस दिलीप परुळेकर हांणी दिल्या। भारतीय जनता पक्ष आणि अन्य पक्ष उद्योजक असे मिळून एक समिती गठन करून हो सोहळो राज्यस्तरीय जावचो ह्या खातीर सगळ्यांनी कंबर कसलेली आसा। येता 13 तारखेर सांगला त्या प्रमाणे कांपाल ग्राउंडाचेर कमीत कमी 50,000 लोकांची उपस्थिती आसची हे उद्दिष्ट ठेवून भारतीय जनता पक्ष आणि सगळी कमिटी कार्यरत आसा। अख्ख्या गोंयभर दौरे करप, सर्वसामान्य आमचे कार्यकर्ते आसात त्या कार्यकर्त्याचे बैठकी घेवप आणि अशो पत्रकार परिशदी घेवन गोंयचे जनतेक माहिती दिवप असो हो आमची उपक्रम राबलेलो आसा। मनोहर पर्रीकार एक लोकनेता म्हणून फामाद आसा आणि तांकां तांच्या वाडदिसा निमतान अभिनंदन करप अशें सगळ्यांक दिसप स्वाभाविक आसा। ताका लागून पेडणेकारांक ह्या सुवाळ्याक व्हरपाची वेवस्था केल्या अशी माहिती पर्यावरण मंत्री राजेंद्र आलेकर हांणी दिल्या। मनोहर पर्रीकार हो एका अर्थान लोकनेता आणि लोकप्रियता ही ताची इतली प्रचंड आसा की वचत त्या ठिकाणी ताका मनोहर पर्रीकार हांकां वळखना असो कोण ना। गोंयची अनेक गांवांनी मनोहर पर्रीकार स्वता वचून आयिल्लो आसा आणि मनोहर पर्रीकारा कडेन अनेक जण वचून आयिल्ले आसात। ह्या सगळ्याचो परिणाम म्हणून जो मनीस राजकारणांत गोंयच्या एक विशिष्ट मापदंड ज्या मनशान निर्माण केल्ले आसात अशा मनशांच्या साठीच्या निमतान आमी सगळ्यांनी वचून ताका शुभेच्छा दिवच्यो अशें सगळ्यांकच दिसप स्वाभाविक आसा। कांपाल ग्राउंडार जावपी ह्या सुवाळ्या खातीर मुखेलमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकराच्या फुडारपणा खाला समिती नेमल्या। ह्या सुवाळ्याक फक्त भाजपाचेच न्हय तर काँग्रेस आणि मोगोचे कार्यकर्ते आणि आमदारय हाजीर आसतले। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट।